एके वाटेन स्मार्ट सिटीचो धुल्लो जाल्यार दुसरे वाटेन कदंब महामंडळ आपल्यो ईव्ही बसी सुरू करपाचे तयारींत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत पणजेच्या 7 रुटांचेर 48 ईव्ही बसी प्रायोगिक तत्वार सुरू. हो आता एक प्रोटो बसवला आम्ही. थोडेच आमचे चेंजीस अप्रुवल अजून देऊ ना. थोडेच आमचे चेंजीस आहे की तो रॅम्प आसा न्हू तो ग्रेडियंट मातसो उंच हा. सो ती गाडी व्हरपाक जाय ती मातशी रॅम्प ती ग्रेडियंट तो सकयल काडपाक लायला. आणि ते एस स्टील आसतले ते पण आणि बसपाक मातसो एक सम अरेंजमेंट फॉर सिटींग तितलो. आणि तो अप्रूव जातकच वी वील पुट ITMS components there and start a trial run. केन्ना ट्रायल जातली So सर? at least by first week of February फर्स्ट वीक. trial run. आणि केन्ना पर्यंत बसी स्टार्ट जावपाक जाता सर? एक पाट ट्रायल रन जालो की ना then we will start operation. Operation date has to be given by the city service. सो कितल्यो बसी आसतलो? 48. 48 टोटल 7 routes and 48 buses. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक स्मार्ट बस स्टॉप रेडी जाल्लो आसात. आनी थोडेशें काम तुजें बाकी आहा ते आतां MDन सांगलें की हांगासर स्लोप करपाक जाय तो एक काम करता तेंचे. तेच्या उपरांत ITMS ही जी डायरेक्ट तिकेट करपाची जी ऑनलायन ह्या सुविधा आसतली ती रेडी जातली. आनी ह्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बसीज हांगासर आतां सद्या पणजेंत फूल सिटीन पळोवपाक गेले जाल्यार 7 रूट आसा. 7 रुटाचेर 48 नवीन EV बसीज धांवतल्यो आतां. आनी ज्यो ओल्ड बसीज आहा ज्यो 15 वर्सां कंप्लीट जाल्यो त्यो हांगासरल्यो बंद जातल्यो. सो अशा तरेचे हांगासर नवीन EV बसी पणजे धांवपाक लागतल्यो. ह्यो नवीन EV बसी 1 फेब्रुवारी ट्रायल जातले आनी ताच्या उपरांत रोखडेच पणजे स्मार्ट सिटी EV बसी धांवपाक लागतल्यो. स्टुडंटा खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश राव.